स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्री रामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। श्रोत्याक वक्त्याक रामस्वरूप समजून आम्ही वंदन करूया। वक्ता श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि श्रोते तुम्ही सगळेजण तांका मनपूर्वक अभिवंदन आणि त्या श्रीरामाक आणि आयचे कार्यक्रमात सुरू करूया। आज पहिले मना श्लोक आज 31 श्लोक असो काल 30 श्लोक झालेलो। समर्थाची या सेवका वक्रपाहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे जयाची लीळा वर्णिती लोकतीनी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ अथांगा समर्थाची या सेवका वक्रपाहे समर्थ म्हणारी समर्थ रामदास स्वामी तर झाले आमक त्या समर्थ श्री समर्थ आम्ही म्हणतात जाल्यार समर्थ कोणा समर्थ म्हणतात की तो श्रीराम श्रीराम श्रीरामागल सेवका लागी कोणे वक्र दृष्टीन पळोवचें अशक्य ना हें पयलीं सांगलें। तेमीच राम नाम सतत घेतस का मधुकराल काणी सांगिल्ली कशी रामनामान ताका सोडयलें आनी श्री समर्थांनी सोडयलें। श्री समर्थ आणि राम म्हळ्यार विंगड दोन विंगड न्हयचे। आता 31 श्लोक असो महासंकटी सोडिले देव जेणे प्रतापे बळे आगळा सर्व गुणे जया ते स्मरे शैलजा शूळपाणी
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आथांका हे देव कोण? आम्ही देवांगल पूज करतात. तथांग महासंकटी सोडिले देव जेणे. हे देवाकच संकटान कोण घालेलें तर रावणान घालेलें म्हणटात. अरे रावण तरी राक्षस म्हळ्यार राक्षस वृत्तीचो मनुश्य तो काय देव नाशिल्लो. राक्षसी वृत्ती म्हणटाक राक्षस कुळांतलो म्हणटाली जाल्यार मनुश्य तो ताणें देवांक हें केलें अशें कशें जालें म्हण. तर हे देव कोण ज्या रावणान बंदी घालेले ते कोण? तर आमकां गोतस आमी आतां सगळे अद्वैत ग्रंथ अगदी अभ्यास करता आसती तातूंत तुका सांगल्या पळय निश्चळ परब्रह्मांतान मूळ माय आयली. बरोबर? निश्चळ परब्रह्मांतान मूळ माया उत्पन्न जाली आणि त्या मूळ मायेंथान त्रिगुण तयार जाले. ब्रह्मा विष्णू महेश. बरोबर? तर तातूंत ब्रह्माक उत्पन्न करचें काम दिलेलें आणि विष्णूक ताचें प्रतिपालन करचें. सत्वगुण. रजगुण म्हळ्यार उत्पत्ती करतलो आणि संहार करूं कोण पूण जाय म्हणून रुद्र म्हळ्यार शंकर महादेव. 3 काम दिली. आतां पयलीं करतन कलखुर का ब्रह्मदेवाने ताणें आपणागल 10 कलकी मानसपुत्र निर्माण केले. पयले मानसपुत्र. तातूंत पयलोच पुत्र आशिल्लो तो कश्यप मुनी. कश्यप ऋषी कश्यप तागेलें अदितीला लग्न करून दिलें. अदिती आणि तांगेली जी चेडूं जाली तांकां देव म्हणटात. ते देव मस्त चेडूं जाली. ते सगळे देव देव लोक तांणी निर्माण केलो. ते देवांगल चेडवां आनी देव जाली सगळे. तर ते देव लोक शांतपणान तांगेले दैवी गूण आशिल्ले म्हणून तांकां देव म्हणटाले. जाल्यार राक्षसाने लंकेंत आशिल्ल्या रावणाने येवन ते उत्तरेंत आशिल्ल्या देवांक कसलें कारण नासतना बंदी करून दवरलें. म्हळ्यार आपणा पेक्षा वर चड जाल्यार कशी म्हूण तांगेली भुमी बळकावच्या पळयली. त्या हिमालयांत थंय राबताले बाप. कोणाकय त्रास दिनाशिल्ले. वयर आनी सगळ्यांक मदत करताले. म्हळ्यार अदितीगेले इतले दैवी गूण आशिल्ले ते सगळे संस्कार घेवन ते देव आयिल्ले. दैवी गूण आशिल्ले म्हणून तांकां देव म्हणटाले. पण राक्षसी वृत्तीच्या लोकांक दैवी गुण आवडनात. तांणी तांकां पक्कोवन बंदी केल्या. आतां हें प्रतिकात्मकय आसा. आमगेले भितर आशिल्ले राक्षसी गुण आमगेले हांत आशिल्ल्या भितर आशिल्ल्या दैवी गुणांक बंदी करता आसतात. कायम बांदून दवरतात. आमगेले हातूंत मस्त बरे गुण आसात. दैवी गुण आसात. कोणाक मदत करता कोणाक करता म्हूण दिसलें की कोणाक दान करुया म्हूण मनान तें काडलें की नाका म्हूण दिसता. ताकल कमी आसत नाका दिवचें म्हूण अशें हात मागशेता. कोणाक तरी मदत करुया म्हूण दिसलें अयो नाक गो म्हजे जायना हाजी म्हूण बसचें. म्हळ्यार एकूण दैवी गुण म्हळ्यार कसलें कोणाकय मदत करची, कोणागेलें बरेंपण करचें, कोणाक शिक्षण दिवचें हे सगळे दैवी गुण आसात. औदार्य, श्रीमंती, विद्यादान, विद्या कमावचें हे सगळे दैवी गुण आसात. तरी ते सगळ्यांक त्या भितरले राक्षसान बांदून घालेली मिती आमी आळशी आनी मूर्ख जावन बसल्यांत. तरी आमकां समर्थ सांगता आसती की हें आमचेर महासंकट उडयल्या. आमकां कळटा पण आमकां साध्य जायना आमगेले दैवी गुणांक कशें सोडोवचें म्हणून. त्या राक्षसी वृत्तीचो प्रभाव इतलो आसा की सतत आमगेले एक तर कोणाचेर विश्वास बसना. खरें म्हळ्यार मस्त आमगेले विश्वास पानीपतान मरून गेलो म्हणटात. कोणाचेर विश्वास दवरी म्हळ्यार एकले गुजराती मनीस तांगेले बिजनेसांत प्रख्यात ते एक चल्ल्यान बापसूक म्हळ्ळें तें आपणा बिजनेसांत कशी वागची म्हूण शिकय म्हूण तुगेलें हें दी म्हूण प्रात्यक्षीक शिकय म्हूण जायत म्हणालो. ताणें ताका सांगलें वयर पळय तें कलकी दवरल्या माळ्यार घरांत तुजी उंच माळो ते शिडी घेवन चड आनी ते तोगू घाली म्हूण ते पोतें. ताणें तशें केलें. कडेन ती शिडी काडली बापसूने आनी आतां म्हणाला आतां तूं जंप मारी म्हूण. जंप मारी म्हणा चल्ल सान भिल्ल पाप.
तो म्हणो यो हांव पडतल मला हात पाय मोडतल बा हांव उडकी मारना म्हण ना 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 हांव धरता न्ही तुका हांव धरता कल्ल्या भित्ता म्हण हां अशी म्हणना पडे ताने पाप विश्वासाने उडकी मारल्या हाने धर न्हीची तो वांकडो तिंकडो पडलो आणि हाता पायाला लागल ताका जोर जोरान रडच्या लागलो आनी तो म्हणालो पप्पा तुम्ही म्हाका धरता म्हळेल तुवें आनी धर न्हीची अशी कशी म्हण विश्वासघात केलो म्हण हो तुगेलो बिझनेसाचो पयलो धडो म्हणालो बिझनेसान तूं कोणा वेवसायान तूं कोणाचेरय विश्वास दवरची ना हें पयलीं शिक बापसूचेर सुद्दांय विश्वास दवरची ना हो पयलो धडो तो मार खावन शिकलो म्हळ्यार मार लागलो ताका तशी हे राक्षसी आमगेले न्ही कोणाचेरय आमगेलो विश्वास दवरच्याक जायना कोण केन्ना फसयत म्हूण सांगूं जायना फक्त एक आमच्या राक्षसी गुणां थाव न्हू तांणी जे बंधन घालें आमगेले दैवी गुणांक ते बंधन सोडोवचें काम फक्त राम नाम करता फक्त राम नाम करता त्यामिती ते राम नाम घेतल्यार आनी हो राम नाम इतलो प्रताप येस हो देव एकलो पुरो श्रीराम कोदंडधारी कळ्ळें न्ही तो एकलो पुरो आमकां सोडोवच्याक दैवी आमगे दैवी गुणांक सोडोवच्याक म्हळ्यार आमच्यान गुण ना तशें ना मस्त गुण आसा ती वी डोंट नो अँड वी डोंट यूज तांकां बांदून ते भाजे कांट बांदतात न्ही तशें ते गुणांक सगळ्यांक एकत्र बांदून सोळ्या सेपरेट तांकां फिरूंक जायना तशी जाल्या आमी संवसाराच्या बंधनांत इतले पडले ती की आमकां मस्त फंता स्वार्थीची जावंक लागता आनी स्वार्था भायर केले पळोवच्याक आमकां उसंतची मेळना पोट मागशें लागल्या म्हणटात जाल्यार प्रत्येक फंता कोणें गरीब मनुश्य आयलो की पयलीं आमकां तागल पोट दिसचे बदला आमगेलें पोट दिसता मागशें लागिल्लें आनी आमी तांकां मदत करना ती तर त्या खातीर जो देवाल नांव घेता रामाल नांव घेत की ताका देव ह्या राक्षसी गुणाचे पगड्यांत सोडयता तशी महासंकटी सोडिले देव जेणे त्या देवांक रावणान बंदी करून दवरलेले हागल प्रतापाने म्हळ्यार शौर्य बळाने आनी कोदंड धारण केले तो श्रीराम तो बळे आगळा सर्व गुणे हे मात्र नाही तर प्रताप हो मात्र नाही बाकीचो सगळे गुण सर्व गुण संपन्न असो श्रीराम सर्व गुण संपन्न असो आनी तो आमचे खातीर सगळे गुण घेवन ते राम तत्व जन्म आयल्या आमचे खातीर आयल्या तावळे आमी ताचो फायदो घेवंच नाकवे आनी तागल नांव शैलजा आनी शूळपाणी म्हळ्यार हो कोण महादेव शंकर स्वता आनी शैलजा तागल दुसरी बायल हांगा एक सांगता पयली बायल जी दाक्षायणी आशिल्ली तिचेर भयंकर प्रीत आशिल्ली ईश्वरागली मस्त प्रीत आशिल्ली एक रूप आशिल्ली ती शिवशक्ती म्हणून तर एक फावट तिका कल्ल दुर्बुद्धी जाली रामायण सांगतले तेन्ना ते रामायण चाल आशिल्ली त्या वेळार रामकाल चाल आशिल्लो म्हळ्यार ती अनादी अनंत आसा ती जाल्यार रामागल काल त्या वेळार चाल आशिल्लो तरी राम हे सीते म्हण सीत हरयलेली आनी राम रडतची त्या झाडांक हाका वेलींक आलिंगन दिवन विचारता पळयलो तावळे तिक्क मनांत आयलें हो राम कलबा ते हाजे खातीर बायले खातीर रडतलो हो राम म्हण हाका देव म्हणटात तुमी व्हड देव म्हणून अशें कर देव हो हांव तागेली परिक्षा पळयतलें म्हण पळया तरी ईश्वरान सांग नाका तागेली परिक्षा पळोवच्या वचूं नाका तूं त्या परिक्षेन तूं तागल न्ही तूं फेल्युअर जातली तेमी वचूं नाका भानगड जातल्यो तरी ना ही परिक्षा म्हूण कल्ल करका ही त्या हागेली कळ्ळें सीतेगेलें रूप घेवन वचुली आनी हे स्वामी हांव हांगा सम सीतेगेल्या आवाजान तूं लयलें झाडां म्हापशेच्यान अशें आयिल्वार केलें आनी रामागल मुखार एक क्षण लक्ष्मणाक दिसलें रामा वयनी आयली म्हण तो म्हणाल चिकी राब तूं मातशी राब आपण पळयता म्हण आनी पळय भितर ताणें हात जोडले आनी कल म्हणालो माते आज कशी म्हाका दर्शन दिवची बुद्धी जाली आनी शंभू महादेवाक खंय सोण आयली म्हळ्यार तिक्क
कळले की हाका पण कोणच म्हूण कळलें म्हूण परत वचून तोंड सान करून घेवन ईश्वरान विचार कसलें जालें तर अशें जालें हांव सीतेगेलें रूप घेतिल्लें आनी ताणें म्हाका वळख न्ही तर तूं माता सीतेगेलें रूप घेतिल्लें तूं एक पण माता सीतेगेलें रूप घेतलें म्हण आज दोन तूं म्हाका मातेल वारी तेमिती हांव तुका टच करचो ना भयंकर वायट दिसलें तिका अयो देवा ह्या परिक्षेचे इतलें व्हड आपणा भोगका लागता फळ म्हण परीक्षा घेतिल्ल्याचे चुकीच्या अंगल परीक्षा घेवच्या वचुले पण आपणच नापास जाली आनी तें नापास पण म्हाका इतलें भोगका लागता म्हण आनी शेवटी तिणें दाक्षायणीने तें दक्षा घाल्लें आनी तूं देह दवरलो जर दुसरो जन्म जो घेतलो ती शैलजा शैलजा म्हळ्यार पार्वती जावन आयली आनी तिल्ले हांगेल तांगेल परत लग्न जालें तावळ तिका पयले जन्मी संस्कार आनी एक नंबऱ्या भंय आशिल्लें आसतलें तर ती ईश्वरागेलीची भक्त आनी शिश्य जाली शिष्या आनी तिन्ने पयलो प्रश्न हो विचारलो की म्हाका राम तत्व म्हळ्यार कल्ल म्हूण सोदून शिकय आनी तो मस्त पंता राम सीते खातीर रडता म्हण आयकल्या तो जर देव असो तो अशें कल्या रडता तें गूज आपणाक सोडोवन सांग म्हूण ह्या पण तीक मनान तेणी की आपण परीक्षा पळोवच्या वचका म्हण ना गुरूंचेर सद्गुरूंचेर विश्वास सद्गुरूंचेर विश्वास दाक्षायणी बामण म्हूण पळयताली ईश्वराक जाल्यार ही आपणाक गुरू म्हूण पळयता तेमिती शिव हांतू गुरुगीतेन तूं हांतू सगळें ताणें गुरुगीत सांगली राम हें कले तांगल संवाद आसा सीता आनी पार्वती ही गल पार्वती आनी ही गल कोण ईश्वरा गलो तातूंत राम रहस्य सांगल्या तर तशी जया ते स्मरे शैलजा शूलपाणी सदैव ती शैलजा आनी ईश्वराक रामागल नांव आवडटा म्हणून शैलजान सुद्दां तेंचें नाम घेतलें म्हळ्यार अनुग्रह करतना ईश्वरान तिका राम नाम दिलें आनी ती सतत राम नाम म्हणटाली तेमी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी तांकां बळ खंयच्यान आयिल्लें विष पचयलें ताणें हल कशी पचयलें आसतलें एक ते खंयची सायनायट म्हणटात बा त्या विशाचे एक थेंब चुकून जरी म्हळ्यार बोट्टा लागलो आनी तो जिब्बेक जो लागलो तरी त्या एक थेंब सुद्दां न्ही पार्ट ऑफ इट ताबडतोब कळचे पयलीं तो मनुश्य मरून पडटा आनी तो मेल्लें हांव पळयलें आमगेल्या दोळ्या मुखार मृत्यू जाल्ला एकल्यालो पोटॅशियम सायनायड किताक म्हणटात तें तशी हें हलाहल तसले हलाहल धबधब सो कोसळच्या लागले त्या वासुकेल तोंडांत थंड आनी सगळें त्रिखंड जाण उडयतले ती शक्तीची तर ईश्वर कनवाळून ताणें तोंड आ करून तें हलाहल पचयलें म्हणूक ताका इतलो अंगात दाह जावच्या लागलो तर ती भयंकर भिल्ली आनी त्या पार्वती नेवन तागेले अशी गळ धरून धरलो हें छातीर अशी इतलो गच्च हात धरलो की ते गळ्या मुळाक वचना अशी तेमी ताका नीळ जालो गळ नीळ जावन पडलो आनी भयंकर जळटा कसलें जायना खावच्या पिवच्या तर जायनाची पण कसलें करूं जायना त्या नमन्यान दाह तावळी राम नाम जेन्ना कंठान दवरलें ताणें तावळ त्या हलाहलात सुद्दां शमन जालें तर असलो हो राम जो इतलो व्हड देव ताका मानतात आनी असलो हो राम इतले आमचे असले क्षुल्लक दासांगेल सुद्दां अभिमान करता आनी आमगेल केन्ना उपेक्षा करना इतलो दयाळू आसता तेमिती फुकाचे मुखी राम नाम घेता काय सांगे तुगल कल्लेक वत्ता खर्चता म्हण समर्थ विचारता ती तुगल कल खर्च एक राम नाम घेवच्या घे न्ही म्हणून सो थोर संकट आणता न्हू रावणाक रामान देवांक बंदमुक्त केलें आनी तशीच हो खरोखरीच एकमेव अद्वितीय तागल बरोबरी करतल कोणें ना तसली शूल पाणी म्हळ्यार शूळ कोणागल हात तांतस की पाणी म्हळ्यार हात
तो शूलपाणी. तो ताका पराक्रमी तो संवार करतलो देव जाल्यार तान्ने सुद्दां रामनामाने आपणाक रामनामाचो आश्रय घेवंक लागलो तागेले हाजे संवार ताका करचा जाय न्ही विशाचो. ताजे खातीर राम नाम घेवंक लागले. आनी अशें तेमी ताणें सांगलें रावणान ज्यान देवाक बंदी घाल न्हू आपणा जाय जाल्यार नीच कामां तांचे थंय करून घेतली. आमगेल तशी जाल्या. आमगेल दैवी गुणांक त्या राक्षसी वृत्तीन मस्तपणता 80% लोक बद्धसत म्हणटा ती तांगेल अवस्था ती जे राम नाम घेनात पळय तांगेल अवस्था ती जाल्या. राक्षसी वृत्तींनी तांकां दैवी गुणांक बांदून घाल्या. तेमी तांकां कसलें करूं जायना पाप. तर जेन्ना ते शरण वतले गुरूंक राम नाम घेतले आनी राम नाम गुरून नीच दिवंक म्हणना. गुरू मेळच्याक सुद्दां राम नाम घेवंक. गुरू सगळ्यांक मेळना. गुरूंक आमी शोध घेवचें आसना ना. तरी ते आमकां सोदून येतात. ते दत्त तत्व दत्त म्हळ्यार दिलेलो आमकां आयतो मेळ्ळेलो तो दत्त गुरू तो मेळता. आयतो म्हळ्यार आमकां सोदून येता. बरे शिश्य ताका जाय ती कल्या म्हळ्यार आत्मज्ञान जाल्लेल्यांक दुसऱ्यांक आत्मज्ञानी करका म्हळ्यार कळवळो ताजे पोटू ते येवन हें करता ती तेमी ताका हो आमी म्हणया महासंकटी सोडिले देव जेणे प्रतापे बळे आगळा सर्व गुणे जया ते स्मरे शैलजा शूलपाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळया. दासबोध हो कितलो वाचील तितलो नप्र दिसता. ताजे नित नवीन लावण्य तियेचे मन करी भाव विभोर करी. प्रत्येकान तेच सांगिल्लें आसता जाल्यार प्रत्येकान विंगड सौंदर्य ताजें दिसता. विंगड तेंची लिहिलेची लिहावे वाचलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा समर्थ सांगतात. आज ही 6वं समास 15व्या अध्यायाचं चातुर्य विवरण. चातुर्याचेर त्यांनी जवळजवळ 3 समास चातुर्य नावाखाली बरयले नाव दिवन. कशें तें आतां ह्या समासात पयलेच सुद्दां तेगो तसं 2 हातान 3 जाण काम उत्पन्न जाले म्हळ्यार कळ्ळें की हें प्रकृती आनी पुरुश हे 2 जाण मूळ मायेचे द्विधा जाले. अष्टधा प्रकृती तान अष्टधा प्रकृती जाता वय की न्ही. आनी ते त्रिगुण तान जाले म्हूण तें गूढ भाशेन सांगिल्लें. आतां तशीच हांगा तांकां फक्त हें सांगचें आसा की ग्रंथांचे तर्फे आमकां हें ज्ञान असणे ग्रंथा तर्फे येता. म्हळ्यार आमी श्रवण करता जे श्रवणाचें मस्त महत्व स्वाम्यान आमी सांगलें. समर्थ रामदास स्वाम्यांनी श्रवण केले शिवाय तुमकां कसलें ज्ञान मेळना. श्रवण आनी सत्संगती सद्ग्रंथा श्रवण. तर ते ग्रंथ कशी तयार जाले हाजे बद्दल हांगा आसा. चातुर्य विवरण आमी चतूर असल्यार ग्रंथांचो उपयोग करून घेवंका ज्ञान संपादन करून घेवंका. ताजे खातीर कल जावंका तें संपादन करचे पयलीं इच्छा शक्ती जावंका कडेन ज्ञान मेळटा ज्ञानशक्ती वाडटा. ज्ञानशक्ती घेवन थंय बसचें न्ही ताजो उपयोग करता समाजा खातीर तेमी क्रियाशक्ती जावंका. हें सगळें करपा लागता जाल्यार पयलीं कलें ज्ञान मेळोवंका न्ही ताजी इच्छा जावंका. तेमीत आमी कल करता. आमगेल पुर्वजांनी आत्तां थंय इतले ते सगळे ग्रंथ सदग्रंथ 700-800 कल हजारो रामायण महाभारत हे सगळें बरयलें. कोण बरयलें त्या वेळार पेन नाशिल्लें. शाई तयार करपा लागताली. ती कशी तयार करताली ताजी सुद्दां माहिती हांगा बरयल्या. ह्या समासात प्रारंभ सुद्दां गूढ पद्दतीन केला. पीत म्हळ्यार पिवळें हळदुवें. दिव्या ज्योत आसा न्ही ती हळदुवी आसता. कृष्ण म्हळ्यार काळें. त्या हळदुवे दिव्याचेर अशी प्लेट दवरून हांव मातशी घार काजळ केली ते तशें करता ती. ताका मूळ आकल की हें लावन ते वयर ते प्लेट दवरचे तांब्याचे आनी ताजी काजळ जी मांडटा न्ही तें काण ताजी काजळ करचें. तांकां एरडेल तेल घालून दोळ्यान सुमच्याक दोळे भोव बरें जातात ताज्यान. चेरडा लावन चाक हांव केलेलें. पयलीं चेडूं म्हळ्यार की कौतूक आसता न्ही
हांव सुक तें काजळ सुद्दां घार केलेलें तशी. तर तें पीत म्हळ्यार हळदू दिव्या ज्योत आनी कृष्ण म्हळ्यार काळी शाई. आतां महिसूत म्हणयल्या, महिसूत म्हळ्यार बोरू. त्या काळान तूं बोरू आशिल्ले, अजुनूय आमगेले घरा थोडे दवरल्यात कलेक्शन. अगदी पयलीं बोर आशिल्लीं तांतूंत आमी दवरल्यात ते लाकडाचें शिहें. आनी ताका पिन्न जे आसतात न्ही बोरूक अशी टोकशे करताले ताजेच पिन्न, आनी ताका जीब म्हळ्यार मध्य हें करून अशी दोनी ताचे भाग चिके चिके चीर घालताले आनी त्या शाईंत बुडयल्यार तें सम बरोवनचें जाता. तर शाई कल्ल्याची काजळी करची हां, आनी तांतूं त्या जोगान ताजी काळी शाई करची आनी धवे कागदाचेर तें बरोवचें. कागद म्हळ्यार सुद्दां ही घोट्टून घोट्टून कागद करताले समर्थांगेले वेळार. कागद तरी घार तयार करतालीं. ते कागद कशे करचे हाजे सुद्दां मुखार एक हें समास आसा. कागद कशें करचो, शाई कशी करची, पुराय. तरी हें जें वैचारीक प्रबोधन जालें समर्थ सांगता जगांतून, तें कागदाचेर शाईन बरोवन ग्रंथ लेखन केल्लें त्या ग्रंथान इतलें जालें. तेमिती मनुश्याने इतले त्रास घेवन हे जे ग्रंथ केल्ले समर्थ लोकांनी, त्या ग्रंथांचो जरूर अभ्यास करता. कारण ते अध्यात्मीक ग्रंथ आसात, अशी कादंबरी न्हय. आनी नुस्तें अभ्यास करची न्हय. अभ्यास म्हळ्यार कलें चिंतन मनन. नुस्तें चिंतन मनन न्हय, त्या अनुसार आचरण करता. आनी कल खातीर इतलो सगळो झमेल करचो तरी मुक्त जावंक म्हण, मुक्त जावंक म्हण. तर कशी मुक्ती जावचें हाजी युक्ती त्या ग्रंथांत आसता. कळ्ळें न्हय. नाल्यार आमी कल करता ती नुस्तें आमगेले सुद्दां केन्ना भाग्योदय जातलो, घराची वास्तू पुजा करता ती वास्तुशास्त्रा प्रमाण घर बांदलेलें की ना म्हणून त्या वास्तुशास्त्रज्ञांक आपयता ती. घरान कले कुरबूर चालू असली, एक सम झगड जातात बा, त्या वास्तुशास्त्रज्ञांक आपयतात. आनी तो मागीर हें बागील काडी थंय दवरी, तें काडी, हें मोडी, हें करी, अशें करून मस्त खर्च करयता. आनी आमी मुर्खावार तशें करता राबता ती. आनी कल्लें कांय जायना. कलें म्हळ्यार शेवटी आमगेलें मन तो सुदारूं शकना. आमगेलें मन सम आसना ती, राक्षसी वृत्तीन भरलेली आसता ती, किंवा निद्रिस्त आसता ती. आमकां कलें बरें हांव जाणीव जायना. दुसऱ्यांगेले हातून मगल आत्माची तागेले हातूंय आसा हें जो पर्यंत जाणीव जायना न्ही, तो पर्यंत टाण टकटून चलतच आसता. नाल्यार दोगांतली एकल्याक कोणी जाणीव जाली तरी कल जाता अक्षरशः दुसऱ्यान कोणें कुरबूर केल्लें आमकां खूब येना, मजा दिसता कशी नाटक चल्ल्या न्ही म्हणून. आनी त्या व्यक्तींतले बरे गूण जास्ती दिसतात, कुरबूर दिसना. ताजेर आमी पांघरून घालयता ती मगलोची अशी जाता. तर तें कल्लें ग्रंथांचो अभ्यास करता आनी त्या प्रमाण आचरण करता आनी मुक्त जावंका. नुस्तें पुर्वजांगेले स्तुती करची आनी त्या पुर्वजांगेले खातीर कलकल कलकल साधन करता बसचें. ही पूज केली, ती पूज केली, ती पूज केली, ही पूज केली. नागदोश म्हळ्यार ताजे केले कडेन भाग्योदय जावंका कशें जावतलो म्हणून ज्योतिशागेले हाडटारी. आमगेले हातावेल रेश आहा तें ज्योतिशाल्या वचून दाखयता बसचें. ज्योतिश तागेले हात कोणाक दाखयना. आनी तागेले सुद्दां कल बरें चल्लेलें आसता अशें ना. तागेले सुद्दां तागेले बायलेल्या झगड जाता आसतात. तोय वास्तुपुरुशाकच आपयता. तर आपणागेले हातावेल रेश ताका बदलच्याक कळना ती, तर आमगेले रेश कशें तो बदलतलो. वास्तुपुरुश स्वता तो वास्तुशास्त्रज्ञ म्हणटात ताका, तो दुसऱ्यांक तागेलो बिजनेसच आहे दुसऱ्यांक वास्तू दोश सांगचे आनी ते रिपेर कशें करचें म्हणून. पण स्वतागेलें घर ताका सांबाळचें कितलें जाणांक कळना. तर हें जें आमी करता बसतात कलेपण नाटकां, हो केवळ आमगेले मनाक दुबळेपण आसा. ताजे पेक्षा आमी बरे अद्वैत ग्रंथ, अध्यात्माचे ग्रंथ वाचका ती, तां चिंतन मनन करून अनुसरण करता म्हळ्यार आमी मनार घेतल्यार तांचो मग गायडन्स आसा आनी ताजे प्रमाण वागल्यार आमगेले हातावेल रेश न्ही, कपाळावेल रेश न्ही, सगळे रेश आमी बदलूं शकतात. प्रारब्ध सुद्दां इतलें ससार जाता भोगच्याक, ताजे विशेष कले दिसना, भोगून चुकयता ती, पण ताजो त्रासच जायना. आपदा म्हळ्यार तें कले अहो ज्या नरा राम विश्वास नाही तया पामरा बाधिजे सर्व काही. जाल्यार कोणा विश्वास आसता की ताका बाद्ध ना, संकट येना तशें ना,
कले बाद जायना ताजे रोग जायना ती आतां हव बदलता खांकी मस्त जाणांक जाता त्या खांकीच न्युमोनी जायना मोरू टेकना ती 2 फन खांकली जाले 1 फन कशाय पिलो बरं जाली तशी दासबोध हातून चातुर्य नावाचो हो तिसरो समास आसा 3 पंथ चातुर्य ह्या विशयाचेर हांगा चातुर्य म्हळ्यार कसलें समर्थ सांगता चातुर्य म्हळ्यार लोकांगेर मन जिंकचें तें कशें जिंकचें हें जें चातुर्य आसा हां कल असती चातुर्य म्हळ्यार कसलें कल हा शेवटी त्या कलेक श्री समर्थ चातुर्य म्हणटात हें आमी मागशिसुरें पळयलें पण एक कडेन समज सांगतात वायट लोकांक नादा लागू नाका ती सत्संगती करा ती जाल्यार एक कडेन हेंवूय सांगता ती की कोणागेली मन दुखोव नाका ती सगळ्यांनी मन राखून चला ती कोणाकय नाराज करूं नाका ती हां तर हें संतुलन कशें जमचें कार्यकर्त्याक बरोबर साध्य जावंक हें कार्यकर्ता म्हळ्यार लिडर बाकीच्यांनी कशी वागल्यार जाता जाल्यार खास करून जे लिडर्स आसता ती फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता आतां बँकांत आमी ऑफिसर्स आशिल्ले त्या वेळार कस्टमर येवन एक कस्टमर वाट्टेल तशी वागताले आनी वाट्टेल तशें आर्ग्यू करताले जाल्यार आमकां एक शिकयलें कस्टमर इज ऑलवेज रायट म्हणून तशें ते पु ल देशपांडे म्हणटाले सगळ्यांत योगी कोण गो तसो साडी दुकानांत तूं साडी विचारप न्ही तो त्या बायलो अक्षरशः तास बरी हें काडी तें काडी साड्यान सगळे ढीग मग ह्याच्यात ते लेमन कलरची ती इचलकरंजी नाही का लेमन कलरची साडी नाही का थोडी डार्क अशी म्हणून इतले 50 एक साडी पळयली तरी एकय त्या बायन अशी पसंत जायना जाल्यार हो आराम हस्तळची तर मालकय तशी ताका सांगाताच अशी पळय तो सांगता जा रे ते पिवळी इचलकरंजी घेऊन ये लेमन कलरची म्हणून इचलकरंजी हाडला इतलें सगळं करून ते घेता तीच म्हणून ना पळय तांकां उत्साहीत करता ती घ्या म्हणून आनी मात्र न्ही कसल्याची अपेक्षा करनात एकय साडी घेनासतना जरी तांणी वचूले कोप्पना ती तितल्याच अलिप्ततेने त्या साडी घडी करून राबतात दवरतात जागेर तशी आमी आसका हांगा ही विद्या म्हाका दिसता थोडी कोणाला तांकां अपेक्षा करची ना हांव साडी दुकानांत काम केलेलें म्हणून विश्वासान सांगता आत्मविश्वासाने की अशी आसका आमी मख्ख चेहरो करून मख्ख चेहरो न्ही उलट हांसताची तांतल्या परत येया ती म्हणून तितले प्रेमान सांगतात त्या प्रेमाक महत्व आसता तशी कार्यकर्त्याक संतुलन दुसऱ्यांगेर मन कशी राखची हें कळका लागता आतां एकल्याक आत्मज्ञान जालें की 2 जाणांक आत्मज्ञान जालें की एकल्याकच जालें आनी बाकी सगळ्यांक ताका आत्मज्ञान जालें न्ही ती तागेलांतलें आत्मतत्व कशें आसता कळ्ळें आनी ताका हेंवूय कळ्ळें की हेंच आत्मतत्व होच अंतरात्मा सगळ्यांक मगल बाकीच्या फ्रेंड्सच म्हणून ताका सगळे फ्रेंड्स दिसच्या लागतात कोणें शत्रू दिसनात तांगेल्यान तोच अंतरात्मा मागीर ते कल्ले झगडत आसता ती एकमेकां नरडीच गोट घेवन चाक आनी म्हाका ताजे कले दिसना कल्या म्हळ्यार म्हाका तें दिसताच पण ते दुख्खी कल्याक तर तांकांय आनंदी कोरका ह्या कळकळीने तो मुखार सरल्यार कल्लें ताका इतलो विरोध जाता की कली मिटींग घेतल्यार नाना नमुन्या मत बुधवन म्हणून घेतले जास्ती म्हणटात बद्ध लोक 80% आसता ती म्हणून त्या 80% लोकांतले 70% लोक पडत मूर्ख असतात पडत मूर्ख म्हणून आमी पळयले मस्त शिकील वाचिले पण ताचे गर्व कल्ल्याचे अनुभव ना नुसते शिकील वाचिले म्हणून तांकां गर्व आनी ते दुसऱ्यांक तुच्छ करतले तसले लोक कोणें कार्यकर्ता म्हणून आयले की नाना प्रश्न विचारतात आनी हो अनुभव इट इज थँकलेस जॉब कोण कार्यकर्ता जाता न्ही फॉर एग्जाम्पल आतां सोसायटी कमिटीचेर आयलो कोणें इट्स अ थँकलेस जॉब तो प्रेसिडेंटू किंवा जॉयंट ट्रेजरर होता असलेली तांकां भयंकर त्रास दिता ती मेंबर्स हें अशी कल्याक तें तशी कल्याक कडेन तांणी जावन येना पळय तांणी करची तेंची तावळ तांकां कळटा ते डिफिकल्टी कसले सम जाल्यार सादे मेंबर म्हणून बशिल्ले वेळार तांकां कळना न्ही ते नाना नमुने तर तावळ कल करका हे आमगेले लोक म्हणा पण आमी कशी चातुर्य कशी वापरका
येतन वतना तांचलें एक गॉड स्माईल दिवचें. मनुष्य मात्र हसूं शकता. एक शेक हँड करचें, हॅलो हाव आर यू, कशेंच मा, कले तूं प्रॉब्लेम असल्यार सांग अशी अशी कोण तांगेल मन मेळोवंकात पयलें. तांगेल मत कशी आसो ती, ते इंडिविज्युअल मत ती भायल्यान येतात संस्कार. जाल्यार मुळांत ते आत्मतत्व मज्जांत आशिल्लें ताज्यांत आसा हें कळना पडय तो मगल फ्रेंडच न्हय. तागेल केन्नाय वायट चिंतून चिंचना, वायट चिंचना. आनी कसली मदत लागल्या निरपेक्ष भावाने, नॉट एज अ कमिटी मेंबर. हांव कमिटी मेंबर केल्ल्या म्हूण सांगलें, कार्यकर्ता किंवा लिडरान कशें आसता, चतूर आसता तें हांव तूं सांगलें. ताका ते कार्यकर्ता म्हणटात, कळ्ळें. तर तें एक कडेन सांगता ती लोकांक नादार लागू नाकात, दुसरी कडेन सांगतात कले लोकांक मन राखात. तर हांतुलें संतुलन कशें करचें बा म्हूण कळना न्ही. तेमीच तांणी सांगल्या, संघटन खंयचेंय करतना खंयचें एक कले मॉब आस, एक 10-15 जाणांगे लोक आसत. त्या वेळार सान्न गांव आशिल्ले. त्या वेळार त्या गांवांत एक 200-300 लोक एक गांवांत राबताले, विंगड गांव. तर हे भिक्षेचे मानाने थंय वचून सगळ्यांक मेळताले, कळ्ळें. आनी प्रत्येक घरा मुखार राबून ते हें म्हणचें, कले मनाश्लोक म्हणचो, तांकां अर्थ सांगचो, तांगेली कल परिस्थिती आसा समजून घेवचो, व्हाय दे आर नॉट हॅप्पी. आनी हें करतना 1-2 मनुश्य तांकां अशी मेळटाली की ते लिडरशीप गूण तांचले आसतात. सम आर बॉर्न लिडर्स. आनी त्या 2 जाणां गेले हे बाकीचे गांवकरी आयकतात. हें ताका तीक्ष्ण बुद्धी आशिल्ल्याक कळटा, चातुर्य आशिल्ल्याक की तांकां हाताले धरका. तांकां हाताले धरले तर की ते अगदी प्रेमाने आनी चातुर्याने तुमगेले खरे हे गांवचे प्रॉब्लेम कले आसात बाबा, आमी सॉल्व करया म्हूण सांगून तांकां प्रितीन आपलेशें करतात. तांकां प्रितीन आपलेशें केलें की बाकीच मॉब तांगेले आयकत जालें ती ते सगळे तांगेले बाजू वळतात. त्या वेळी तांकां कलकल म्हळ्यार एक सुझाव दिवचो. तेवे मस्त आर्ग्यू करता ती, हें अशें न्ही, अशें केल्यार तशें जाता. येस यू आर रायट, बरोबर आसा तुगेलें म्हणणें, बरोबर आसा. जाल्यार म्हळ्यार आमी चिके निश्चय करता, म्हाका सगळें गोतना ह्या गांवचे तुमगेले प्रॉब्लेम्स, जाल्यार आमी डिस्कस करया न्हय. हाजें अशें केल्यार अशें जायत, तशें केल्यार तशें जायत, अशी कोर न्हू. फॉर एग्जाम्पल त्या वेळार सुद्दां ते हार्वेस्टींग म्हूण आशिल्लें, रेन हार्वेस्टींग. खंय खंय विहिरी आनी खोदून दवरताले, म्हळ्यार पावस पळय तितूंत उदक भरता तशें आशिल्लें. सगळे विहिरींक झरी आसनाशिल्ली, जाल्यार रेन हार्वेस्टींग, पावस पळय तो उदक भरून दवरका, ही विद्या. म्हळ्यार तशी कशी करूं. लोकांक उदका प्रॉब्लेम आसा, लोकांक आनी न्हंय दूर दूर आसा ती वचका लागता. तावळ एक पण श्रमदान कर न्हू, त्या खंय ह्या बाजू हाडूं जाय तितलें अशें सगळें. म्हळ्यार प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम तांगेले सॉल्व करचे. आनी तांगेले डे टू डे प्रॉब्लेम जर सॉल्व केल्ले, हांगा येवन घोड्यार बसून लोक येता ती आनी आमगेले बायल चेडवां धुवन व्हरता ती, धट्टे कट्टे लोक रडटा ती. तावळ तांकां ते मोरक्यान जर सांगलें हे आमगेले प्रॉब्लेम आसा, तर तांणी म्हळें अरे समर्थांनी म्हळें की अरे हे सगळे लोक इतले धट्टे कट्टे आसा, जवान आसा ती, ते कल्ले भिजता ती न्हय, ते घोड्यार थावन येता ती. ते घोड्यार थावन येतात, तांचलें शस्त्र आसता ती. तर तुमी कल्या शस्त्र चलोवनच्या शिकना ती. तुमकां एक बड्डी घेतली तरी पुरो शस्त्र म्हणून मात फुटोवच्याक तांगेलें करा ती म्हूण सांगलें, कळ्ळें. आनी अशी कोर न्हू तांणी एक हें तयार केलें. आनी तांकां पयलीं अध्यात्मीक शिकयली, पयलीं प्रपंचांत कशें बरें करचें, स्वता रक्षण कशें करचें हें सांगलें. आनी कड्डेर हगूर 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 देवाल नांवय घेयात ती ताच सांगती. म्हळ्यार मागशी कशी देवाल पूज म्हूण कोणें हाज बळी दिलो, कोंबडो मारलो, बकरो मारलो, अशें करून बळी दिताले. ते कल्ले जावचें सारकें ना. फक्त नाम, ताका कल्ले पयस लागना, ती कल्ले ना. नाम घेतच काम करात, नामांत काम करात आनी करच्या लायले आनी तांकां यश मेळटा गेलें. ते सगळे जाण एकदम फॉर जाले. फॉर जावन भितर त्या मुर्त्यांक सांगलें तुमी आतां गांव पळोवचो म्हूण. दुसरे दीस सकाळ उठोन पळयलें समर्थ ना ती, खंय वचूले कोणाकय गोत ना ती.
त्या रात्रीच वचून खंयच की त्या हांतू खंडाळ म्हणटात ताका, कल म्हणटा ती ताका खळ घळ घळ म्हणटात, घळ घळ म्हळ्यार एक गू अशी, खंय खंय वचून राबताले, कोणाकय कळ नाशिल्लें सुद्दां. आनी ते कोणें वचनाशिल्लें, लोकांक समज आशिल्लें ते सर्प आसा ती, वाग आसा ती म्हणून. जाल्यार हांकां कल भय समर्थांक सगळ्यांत एकच आत्मतत्व आसा म्हणून ते वचून राबताले थंय. तशी तांणी चातुर्याने सगळ्यांक एक करून घेतलें. तावळी ते सगळ्यांक विचार शांतपणान पयलीं आयकून घेताले. कडेन म्हणटाले भय तुमी म्हळेलें बरोबर आसा, अशें विनयान सांगताले. जाल्यार शेवटी सगळ्यांक आयकताले. जाल्यार कडेन तांगेले आयकून घेवन तुमगेले हे तुमी म्हणलेल्यांतले बरे गूण हे आसा ती, जाल्यार हे हांगा आमी म्हणटात न्ही इकॉनॉमिक्सकल एक प्रोजेक्ट आयिल्लो, दॅट इज नॉट फिजिकली हें कल म्हणटा ती ताका टेक्निकली फिजिबल. हें टेक्निकली फिजिबल ना, करूं जायना हांगा, तेमीच नाका. किंवा इकॉनॉमिकली नॉट वायबल, म्हळ्यार पयशा दृश्टीन पळोवनचे आमच्या तितले पयस ना, जाल्यार आमच्या कल आसता पळय ताजें आमी करूं घेतात. आमकां शस्त्र करूं पयशे लागतात न्हय, शस्त्र एकदम करूं जायना. जाल्यार बड्डे आसत न्ही तो घेया ती बांबू घेवन ताजी बड्डे करात आनी सगळ्यांनी तयार राबा ती. बायलांक सुद्दां दांडपट्टो शिकोवची कशी ते तांणी शिकयलें. आनी सगळ्यांक आनी देवाल नांव सतत घेवचें. काम करतना हर हर महादेव करून श्रीराम म्हणजे हें जय जय रघुवीर समर्थ आरोळी करतची त्या शत्रूचेर तुटून ते दोगटे जाण येताले घोड्यार बसून. तांकां एक घोड्यार पांयार एक लात बड्डी मारली की तो घोड पडतालो, ते लोक पडताले आनी कडेन वरलेले धांवन वताले. तशें शिकोवन स्वता संरक्षण कशें करचें हें तांणी शिकयलें. हें चातुर्य कळ्ळें न्हय. त्या निमतान सांगता ती की प्रत्येकाक विनयाने तांगेले म्हणका की बरोबर आसा, आमी जमल्या तुमगेले पद्दतीनेच करुया, घडोवया. आनी शेवटी खंयचें घडचें जाता खंयचें घडचें जायना हें तांकां घोमटे करून शिकोवंक आशिल्लें. आनी पारमार्थीक सुद्दें सगळ्यांत तूं एक आत्मा आसता. आपण कांय होड न्हय, पण म्हाका देवा गेलें हें मेळ्ळें, देवालें नांव घेतलें न्ही ती तुमी घेयात पळया. रात्री बसून आमी एक पंत चाफळ वचुलेली, मग सद्गुरू सांगात आमी चाफळ वचुलेली, तर थंय आमकां राबूंक दिली खोली. तर आमी तावळी यंग न्हय, हांव म्हळ्यार चार्ज कितले आसा म्हणून. तरी तो थंयचो कार्यकर्ता म्हळ्यार बैस हय आमी चार्ज करता ती. कल म्हळ्यार कंपल्सरी अर्द तास रामनाम घेवचें होडाने, ते आमगेले चार्ज आसा. तें घेना जाल्यार तुमकां हांगा रिगना. बसून रामनाम घेतले आनी आवडीने घेतले मात्र राबू दिता ती, नाल्यार निसरात हांगता न्हू सरळ. तशी कोर न्हू. तर आमी लोकांले जर गोड उलयता वरली आनी तांगेल हिताच विचार केलो तर आपोआप संघटन जाता वता. कळ्ळें न्हय. आमी जर प्रत्येकाल्या तूं अशें कशें म्हणटा म्हणून वाद घालचे सुरू केलो, पयलीं सांगता यू आर रायट, तूं म्हणलेलें बरोबर आसा. ऑफिसांत आमी तेंच करतालीं, यू आर रायट. जाल्यार हें अशी केल्यार तूं सांगेल तशें केल्यार ही डिफिकल्टी येता समजावन सांगचें. कळ्ळें. तेमी ते नाका तें पडटा. पण पयलीं हाका तूं अशें कशें म्हणटा म्हणून कोपल्यार कोणें आयकना. ती सगळे मनुश्य दुरायतात तांकां आनी मागीर कशी तांकां आनंदी करचें तें जायना. तेमी संघटन करचें आसल्यार पयलें नमते घेवंका, विनम्र जावंका. तांगेल मुद्द्यांचें खंडन करता बसना आनी चातुर्याने कोणाक टाळचें हें कळका. अशी करतना लोकसंग्रह करतना जे आपणा विचारा प्रमाणे वागतात की असले कार्यकर्ते समाजांत न्हू सावधपणाने निवडून काडकात, सिलेक्ट करतात. आनी मागीर ते लोक ते जे कार्यकर्ते आसतात न्ही तांकां तांगेलो गांव मानता आसता, तेमी ती तसल्यांकच कार्यकर्ता म्हणून निवडका. ते मान्यता पाविल्लेच आसतात न्हय. ते सामान्य आसले तरी तांगेल त्या समाजान स्थान व्हड आसता. तेमी तांकां आमी सुद्दां योग्य मान दिवंका. म्हळ्यार कळ्ळें जाता ते तांगेल गांवांक दिसता आमगेले म्होरके हांकां मान दिता ती आनी हांचले फ्रेंडली आसा ती म्हणून ते सगळे लोकय आमचले फ्रेंडली जातात. तेमी कोणें विरोध करना ती. कळ्ळें. आनी मागीर निस्पृहाक
समाजान तूं हें स्थान हें करचे खातीर निर्माण करच्या खातीर सगळ्यांक सांगात घेवन चमकूंक लागता. महंत जावचें म्हळ्यार खावचें काम न्ही. कितने पापड बेलने पडते हैं, कल्लें करचें म्हळ्यार खावचें काम न्ही. तें पण समर्थ सांगता ती शीक खा ती. हां, आणि शहाणे करून सोडावे सकळ जन. हां, विद्या शिकावी आणि दुसऱ्याची शिकवावी. शहाणे करून सोडावे सकळ जन. तशी सगळ्यांक बुदवंत करता आमगेल ती जबाबदारी आसा. जर आमकां आत्मज्ञान जाल्लें किंवा आमी ह्या मार्गार आसकी तावळी आमगेल तें बाउंडन ड्युटी आसा की कशी अभ्यास करतात परीक्षेचो, प्रॅक्टिकल करतात की न्ही. डॉक्टरू कितलीं जाणां प्रॅक्टिकल इंटर्नशीप करता. तो फूल फ्लेज डॉक्टर जालेलो आसना. तशें आमकां आत्मज्ञान जाय न्ही. पण आमकां तें डॉक्टरेट मेळका आत्मज्ञानाच म्हळेल ओढ आसा. तावळ आमी ताजे खातीर लोकांक मदत करची आमगेलें व्रत केन्नाय सोडूं नये. आनी निरपेक्ष भावान मदत करता आनी ताजे खातीर चतुरपणान करता, सावधपणान करता. वाटेल तशी मदत म्हूण कसलें तरी करचें न्ही. आतां आमी हें वाचच्या साव समासू गमतो असो. आतां ते हळदू म्हळ्यार तावळ म्हणलेली बारी तांणी बोरू कशें तयार केलो तें सांगलें किंवा ग्रंथ कशी बरयले. बरोवच्या कागद आनी शाई आनी पेन जाय न्हय. हां, तर बोरू जालें. शाई कशी केली, पिता पासून कृष्ण जाले म्हळ्यार ते हाजी काजळी मांडयली ते हाजेर दवरून दिव्याचेर दवरून. भूमंडळी विस्तारले तेणे विण उमजले हे तो घडेना. तें केले शिवाय शाईची जर करनी शाई मितकल जाता ते बरोवच्या जाता वय की न्ही. आहे तरी स्वल्प लक्षण सर्वत्रांची साठवण. इतलीशी शाई थोडीची. अधम आणि उत्तम गुण तेथेच असती. अधम काळ रंगू आणि हे सगळे म्हळ्यार उत्तम कागद धवेंची ताजेर काळे रंगा शाई. हां, अधम आणि उत्तम गुण तेथेच असती. महीसूत सरसाविला म्हळ्यार झाडाचे लाकडाचें घेवन ताजो बोर उसो केलो, एक दांडीशी केली, ताजेंच निब्ब केलें कट करून आनी ताका दोन जीब कातरल्यार तशी केली आनी सरसावून द्विधा केला. उभयता मिळोन चालिला कार्यभाग. ते दोन टोक धरून शाईन बुडोवन हें करचें. श्वेत अश्वेत, श्वेत अश्वेत असं गाठी पडता. मध्ये कृष्ण मिश्रित होता काळी शाई. इहलोक सार्थकता होत आहे. इहलोकांत सार्थक कशी जातस म्हणून त्यांनी ते बरोवन काढते ग्रंथ. विवरता याचा विचार मूर्ख तोची होय चतुर. सद्य प्रचित साक्षात्कार परलोकीचा. ग्रंथ इतलं गोमटे तयार जाले ताजमिती आणि त्यांनीच सकळ लोकांक ते ग्रंथ आता दासबोधांनी कशी बरयलो तशीच बरयलो. तावळ कले प्रिंटर नाशिले, तावळ कले मोबाईल नाशिले, तावळ ते कसले करतात ते कॉम्प्युटराचेर हें करतात टायप करतात ती उलयली की टायप जाता तसं सगळें सॉंग नाशिल्लें त्या वेळार. प्रत्येकान मेहनत घेवन शाई तयार करता. कडेन रंगीत शाई म्हळ्यार कलें हें कले आलता बिलता तांतूंत कपडो बुडोवन तांबडो कपडो पांचवे रंगान पांचवो कपडो करतालीं आनी ते वल्ले जाले सुकयतालीं. सुकोवन दवरचें आनी कडेन शाई जाय जाल्या तावळी एक एक कपडो उदकांत भिजोवन दवरचो आनी ताजो रंग ती शाई ताज्यान ते बरयतालीं. म्हळ्यार बोल्ड खंयचे आसा, तांबडे खंयचे जावंका, ग्रीन खंयचे जावंका, रंगरंगीत चित्र काडटालीं सगळें. म्हळ्यार कितले तांकां त्रास आशिल्ले. आतां आमकां सगळें आयतें मेळटा म्हूण आमी कलें करनात. ग्रंथरचन असली कले आमकां दिशिल्ले आमी बरोवन काडका. सकळासी जे मान्य तेची होतसे सामान्य. सामान्यास अनन्य होईचेत नाही. ते सगळ्यांक जे मान्य जाता त्यांची बहुतेक आमी सुद्दां मान्य करतात. जाल्यार सगळ्यांक एकल दिसता दृश्य जें दिसता त्यांची खरें म्हूण लोक वतात. त्यामुळे बहुतेक लोक सगळीं तेंच म्हणटात न्हय म्हूण आमी तेंच केलें तशी. जाल्यार त्या तसले सामान्याक भंय म्हणल्यार आमकां अनन्य जावचें जायना. तांकां असलें तें सामान्य सगळे कडेन पसरलेलें आसता जाल्यार तें अशाश्वत.
नष्ट जावचे मिथ्या त्या मिती आमकां हात जो बोधच जायना, जे मिथ्या ना, जे शाश्वत आसा बोध आमकां अनन्य जावच्याक जायना. अनन्य म्हळ्यार खरें अद्वैत, न अन्य, अन अन अनन्य न अन्य, कळ्ळें. तशी अन्य अन्य नातिले ते जावचें जायना. उत्तम मध्यम कनिष्ठ रेखा, अदृष्टीची गुप्त रेखा, 4 नमुन्याचे हे असतात म्हणून सांगल्या, कळ्ळें. कुंडल्य, उत्तम, मध्यम कुंडली, कनिष्ठ, अदृष्टीची गुप्त रेखा. अदृष्ट प्रारब्धान कल बरेल्यांक कळना. चत्वार अनुभव सारिखा होत नाही. 14 पिढ्यांचे पवाडे, सांगती ते शहाणे की वेडे, ऐकत्याने घडे की न घडे ऐसे पाहावे. 14 पिढ्यांचे एक भयंकर आपणाक पिढ्याच अभिमान. पास्ट टेन्स, हान्ने हें केले, तान्ने तें केले, सगळे पूर्वजांगले ते फॅमिली हिस्ट्री हां त्या म्हणच्यातूच गेले. अजूनही आम्ही तेंच करतात. शिवाजी महाराजांनी अशें केलें, शिवाजी महाराज तशें केलें. शिवाजी महाराज व्हडची, समर्थांनी हें केलें, समर्थान तें केलें. पण आम्ही तें अनुसरण करतात वे तें पळोवंक, आम्ही तांगें तत्व अनुसरतात वे तें पळोवंक, आम्ही त्या प्रमाणे वागतात वे तें पळोवंक. तें तांणी केलें जाल्लें, तांणी केलें जाल्लें. संतांनी अशें केलें, संतांनी तशें केलें. आम्ही संत जावचे खातीर संतांनी तशें केलें, आम्ही खंय करतात ते करनात न्ही. तर 14 पिढ्यांचे पवाडे, सांगती ते शहाणे की वेडे, ऐकत्याने घडे की न घडे ऐसे पाहावे. त्या पवाड्यान तूं कल्ल घेवचे सारकेंच. बरो पिढीचो एखादो अगदी बुदवण जावन समर्थांवारी तावळी तांगेले बरे गुण आमी घेवचे आणि तशी आत्त जातच की ना ते पळोवचे. रेखा तितुकी पुसो न जाते, प्रत्यक्ष प्रत्यय येते. तेव्हा डोळे झाकणी करावी ते काय निमित्त, खंची रेग अशील तर केई. उत्तम मध्यम कनिष्ठ रेखा जे असं ती काढू जाता, पुसून काढू जाता. तरी डोळे झाकणी करावी ते काय निमित्त, प्रत्यक्ष प्रत्यय येते. आमगेल जर आम्ही सम काम केले री आमगेल अदृष्टा रेख सुद्धा पुसून वता, हें तांणी सांगल्या. पुसून काढू जाता. बहुतांचे बोली लागले, ते प्राणी अनुमानी बुडाले. सगळ्यांगले ऐकता आणि होय, सगळ्यांक होय होय म्हणटा. सगळ्यांक होय म्हण नाना नमुन्याची तोंड, 50 लोक 100 उलयतात. सगळ्यांनी म्हणलेलं आम्ही ऐकूनचे जातवे ते विंगड असतात. मगल मात ती चलोवंच नाकवे हांवें, तातूंत सिलेक्ट करका न्ही हांवें खंयचें बरें म्हण. मुख्य निश्चय चुकले प्रत्ययाचा, ताजो प्रत्यय येतवे, गुण येतवे. आजकाल उदाहरण म्हणून सांगता, वॉट्सॅपाचेर इतले वखद येता ती आणि इतले खावच्या करची येता युट्यूबाचेर. हें केलें तें केलें, तें केलें हें केलें. प्रत्येक कोर्ण पळयल्यार ते एक एकाच एक जाता आणि ती आमकां वॉट्सॅपाचेर रुची दाखोवचें शकना ती ताजे केलेल्याचेर. किंवा अमूक वखद करा ती, अमूक घरगुती वखद करा ती, हें एक्सरसायज करा ती, तें एक्सरसायज करा ती, हो मंत्र म्हणा ती, तो मंत्र म्हणा ती. कितलें करचें. 24 तासच एक कले पुणी घट्टी धरात न्ही आणि ते करा ती. मुख्य म्हण आमगे ध्येय कन्सर्सून कशेंच तें करता आमी. तर बहुतांचे बोली लागल, सगळ्यांक ऐकलें, ते प्राणी अनुमानी बुडाले. कल्ल्याक अनुमानी बुडाले, अनमानुची तांकां कले खात्री ना. मुख्य निश्चय चुकले प्रत्ययाचा, मगल निश्चय केले, मगल ध्येय केले. निश्चय म्हळ्यार ध्येय, मगल ध्येय केल्लें, म्हाका कल्ल्याच प्रत्यय जाय, अनुभव कल्ल्याच जाय. मगल सगळ्यांक फायदो कल्लस. एकल्याक विचार बुदवण जे असतात न्ही बिझनेसमॅन, एकल्याक मस्त हिऱ्यांचो, तांची गांवांत वचून हिऱ्या दुकान घालता आणि दुसऱ्यान थंय कोळशाच व्यापार करूं लागलो. तर कोळशाच व्यापारान हात काळ जाता ती जाल्यार फायदो मस्त जावंचे लागलो. हिरे गरीब लोक हिरे कोण विकत घेता थंय बंद पडका लागले. तशी मुख्य आमकां प्रत्यय म्हळ्यार आमगेलो फायदो खंयचे बिझनेस आसा तें पळोवंक. फायदो म्हळ्यार आमकां जर हें जावंक आमकां आत्मज्ञान जावंक सूक्ष्मान कशें वचचें हें कोण शिकयतलें, तांकां गांठका न्ही आमी. हगूर हगूर तें चातुर्यान आमी तें शिकता. तें खंयचे ग्रंथान बरयल्या. मस्त कादंबरी आसता ती, मस्त सिनेमा आसता ती, मस्त सिरियल्स आसता ती, जाल्यार तें आयकून आमी तांतून बोध कल घेवचो, तांतुलें मर्म खंयचें घेवचें. आमी श्रवण भक्ती करता जाल्यार एक दीस हांव सांगिल्लें, श्रवण भक्ती करतना तांतुलें
मर्म सोदून काडका हां आणि त्या प्रमाणे वागका खंयच्याचे मर्म सोदचे आणि ते जगचे मर्म हे जगचे खातीर आसता काणी आयकूंच खातीर आसता ती जाल्यार तांतुलें तात्पर्य आनी तांतुलें मर्म हें आचरणा खातीर आसता तें मात्र लक्षांत दवरचें जशी भांगार आमी घेवच्या वचुली गोमट्या पेटयेंत दिता ती भोव गोमट दिसता तांतूय सांजवेळा वचुल्यार ते स्पेशल लायट आनी सोडतात की ना भोवच गोमटे दिसता घार आनी पळयल्यार तितलें गोमट दिसना तें जाल्यार भांगराचें जाल्यार खरें जें तत्व खरें जें आत्मतत्व तें किंवा एक राम नाम म्हळें हें म्हळें असलें जें शिकयता ती राम नाम घेया ती जे संत मंडळी आमकां उपदेश करतात की तो उपदेशू आमी दुसऱ्यांक सांगू वतना तशी गोमटे शब्द करून आमी वापरका दिमका जाल्यार ना जाल्यार ते पेटयेन घाल जशी भांगार दितात न्ही आमकां लॉकर इतलो असो आजकाल बँकांत रेट कितले आसा लॉकराचे येदो असो दितात ते ए टायप म्हळ्यार की अगदी सान चौकोन पण भितर खंयचे बॉक्स वचना तळ आमी कल करता ती सान डबे घेता ती आनी तांतूं ते काण ते नेकलेस खंय कानाचे खंय समोकून दवरतात ते भितर शिरकायतात आनी पेटयो घाराण अशी दवरतात ती हां पण पेटयोय राखून दवरतात कल्ल्याक फाय कोणा नाती लग्न ठरलं अशी दिवची ना पेटयेन घालून गोमटेच कोणाक गिफ्ट दिवचें असल्यार तशें दिवचें तशी शब्द हे पेटयावर आसतात आनी तांतूल अर्थ तांतूल मर्म हें भांगार आसता हें ट्रेजर आसता तें जगचे खातीर आसता तें आमी ताजें चिंतन मनन निधी ध्यास करून आमी तें आमगेल्या मनाच्या लॉकरान दवरका सतत आनी गरज पडलेली तावळी ताजो उपयोग करका आनी तें दुसऱ्यांक सांगूक श्रवण भक्ती नंतर श्रवणम कीर्तनम येता कीर्तन करतना त्या पेटये काडून गोमटे शब्द जे आसा ते आमकां खंयचे शब्द सुचतात की त्या शब्दांचे सहाय घेवन त्या लोकां मुखार मांडका ते आमी आचरण केन्ना करता ती तावळ आमकां तें मांडूक कळटा आपोआप कळटा कारण आमी तें आचरण केलेलें आसता तें फ्लो वचना खंयची हां तशी तर आत्तां सांगल्या बहुतांचे बोली लागले ते प्राणी अनुमानी बुडाले मुख्य निश्चय चुकले प्रत्ययाचा उदंडाचे उदंड ऐकावे परी ते प्रत्यये पहावे सगळ्यांक ऐकून घेऊ का हां पण हात जर मागका अनुभव येतकी ना तें पळोवंक का सगळ्याला ऐकून तशी एक दोन फक्त कोण पळोवचें कोण पळयल्या शिवाय तूं प्रत्यय कशें येतलो कोण पळोवचें आनी कोण पळयना पडे ताजो प्रत्यय जर अनुभव येयनी आतां वखद बाबा सांगली कोण पळयली घेवन पळयली पण ताजो गुण येना एक म्हयन करूं सांगलो एक म्हयन केलें एक म्हयन्या नंतर थंय गुण येना तर सोडून दिवचें घट्टी मनान सोडून दिवचें कारण म्हज्या प्रत्यय येना तें कले उपयोग ना उदंडाचे उदंड ऐकावे परी ते प्रत्यय पहावे खरे खोटे निवडावे अंतर्यामी खर फट्टी हें भितर भितर आमकां कळचा लागता सगळ्यांची घेवन बसची ना आजकाल वॉट्सॅप म्हणल्यार पिश्शी लागील गती जाता तें पळोवचें गेल्यार मगर तर ते वॉट्सॅपार 400-500 मॅसेजीस नुसते पडलेले आसतात ते डिलीट करतनाची ते कल म्हणटात ताका चार्ज कमी जाता कडेन हांव आतां म्हाका कोण की सांगता ते एस्ट्रीक करून दवर जाय आशिल्लें आनी बाकीच पुरे होलसेल डिलीट तशें करचें म्हळ्यार कले अर्थ नातिल आसता फुकट फोलपट म्हणटात न्ही तशी आतां हें बर्थडे म्हणाले हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे आतां 80 जर मेंबर्स आसा ती 80 लोकांनी हॅपी बर्थडे विंगड घाल्ले आतां तांगेल कोण ग्रूप एडमीन आसा तांणी घालीत न्ही ऑन बिहाफ ऑफ माय ओन माय मेंबर्स अँड ऑन बिहाफ ऑफ माय सेल्फ ऑल्सो आय कॉंग्रॅच्युलेट यू किंवा जो मेसेज घालचो आसा तो सगळ्यां तर्फेन घालचो आनी ते कोणाल बर्थडे आसा ती न्ही एक मेसेज घालचो की आय थँक यू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर विशींग मी हॅपी बर्थडे घालू जाता 2 मेसेजान काम जात न्ही 80 आणि 160 मेसेजीस फक्त ते कोणें गेलो म्हळें वायट दिसता गेल्ले म्हळें वायट दिसता पण RIP आनी हें ते सगळे कितले मेसेजीस बाप रे सगळे हँग जावन वता मोबायल आनी ताजे मदें इम्पॉर्टंट मेसेज त्या दीस आमगेलें कालीच तें उद्दां बंद जातलें म्हूण रात्री 11 घंट्यार उद्दां बंद केल्यार सकाळीं 5 घंट्यार येतलें म्हूण हांव पळय 11:15 सुद्दां पळयली हांव 11:15 जाग आशिल्ली न्हिदली
तावळ उदक पळोवंच कल प्रश्न न्ही. 2 घंटे बाथरूम वचून खंयचेय नळाक उदक ना आनी भरलेलें ना. बाप रे, कल करचें म्हूण कळना, पण शांतपणान घेतली, न्हिदोन राबली आराम. थोडें उदक कलकी आशिल्लें पिवूंचे उदक, ताज्यान हात धुले आनी न्हिदोन राबली. 5 घंट्या कडेन ते वॉचमनाक फोन केलो. अरे 5 घंटे जाले, ताका उपकार येयलो, तो न्हिदोन पडलेलो. उठ्ठा आनी उदक चालू करी. ताजे नंतर भोवन दवरचें सुरू केलो. म्हळ्यार सांगचें कल्लें की इतले हात जे जमयल्यान तूं वॉट्सॅपात मॅसेजाच्या मेन म्हत्वाचें कसलें आसता तें निपून वता. आमगेल स्वता हांत इतले मॅसेजीस येताले आनंद हाजे आनंद यात्रा ग्रुपांतू की म्हाका एक म्हणटा ते लिंकच मेळ्ळी, लिंक आशिल्ली मॅसेजूय मेळना. सगळे बाकीचे कसले बापरे. म्हणून मागीर आमी एडमीन मात्र मॅसेजीस पेटयतले म्हूण केलें, जस्ट टू अवॉयड इट तशें जाता. तशें उदंड ऐकावे, कोणें हाजी वायट लेखचे खातीर सांग न्ही, पण कल खातीर हें आयच्या जगान सुद्दां तशीच चलता. आमी सगळ्यांक सगळें आयकूनच्या पळयता ती हां. प्रत्येक यानाल तर सगळ्यांक काय पळोवनच्या जायना. आमी समर्थ कल सांगतात ते चातुर्यात सांगतात. कल कोरका परी ते प्रत्येय पहावे. म्हाका ताजो अनुभव येतकी ना पळोवंका. आतां कोणकी म्हणटा बोर हें बरें आसा, म्हाका जर बोरांची एलर्जी असली तर ते बोरां वखद हांव घेवचें ना. प्रत्येक पळोवंका खरें खोटें निवडावे अंतर्यामी भितर आमगेलो प्रत्येक मनुश्य विंगड आसता. फिजिकली, मेंटली, स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट वायज सगळें. जरी आमगेले अंतर्यामी हो कोण अंतरात्मा तोच आसता सगळ्यांतू, जाल्यार जशी उदक विंगड पात्रांत विंगड दिसता. वखदान घाल्यार वखदार रूच येता, विशान घाल्यार विश जाता, अमृतान घाल्यार अमृत जाता, साखर घालून केल्यार हें जाता, निंबू घाल्यार निंबू शरबत जाता. तशी विंगड जाता. तशी प्रत्येक देह विंगड हें करता. अंतरात्मा एकूच तशी. तर तांतू प्रत्येकान पळयिल्लें आमकां खंयचें सम जाता तें पळोवंका. कोणासी नव्हे म्हणू नये जाल्यार कोणाकय ना म्हणचें ना, कोणाकय दुखोवचें ना. समजावे अपाय उपाय, खंयच्याच अपाय जाता, खंयच्याच उपाय जाता. प्रत्येक घ्यावा बहुत काय बोलोनिया. माणूस हेकाड आणि काचे, हेकाड म्हण हट्टी आणि कच्चो मनुष्य. तान्य सुद्या कले सांगल्यार ताका एकदम जिडकान घाल नाही, मान्य करावे तयाचे. हं म्हणचे ते एक आमगेलें हेंच न्ही, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. तशी येणे प्रकारे बहुतांचे अंतर राखावे. अंतरी पीळ पेच वळसा, तोची वाढवी बहु असा. तरी मग शहाणा कैसा निववू नेणे. तू जर भो बुद्धवंत चतुर म्हणून घेता जाल्यार भितर तुगेल्या पीळ पेच वळसो आणि भयंकर कोणा बद्दलची अडी, कोणा बद्दल द्वेष मत्सर हें जर भरल्या तर तू कल कर्म दुसऱ्यांक बुद्धवंत करतलो. वेडे करावे शहाणे तरीच जिणे श्लाघ घेवाणे. खरें कोणाक कळना तांकां जर तूं शिकोवन तांगेल पिश्य घालयता, पिश्य म्हण न्हय, करेक्ट ज्ञान दिवचें. अंधार म्हूण खरें म्हळ्यार आसनाची. खंय सूर्य आसना की थंय काळोख आसता. ज्ञान ना म्हणून अज्ञान, कळ्ळें. ज्ञान जाल्लें की अज्ञान आपोआप वता. तरीच जिणे श्लाघ घेवाणे, उगेच वादांग वाढवणे हे मूर्खपण. मिळोन जाऊन मिळवावे. आमी तांगेल मनाक हें कोर न्हू, कळ्ळें. आमी हें करता म्हळ्यार कशी आपणागल प्रतिपक्ष म्हणटात न्ही, विरुद्ध वागतल्यांक तांतू मेळ न्हू, तांकां आपणान समावन घेवंका. तांकां केन्ना कमी लेखून हें तुवें कितें बुदवंत आसा तागेलें हें करता, ताका चिकेन बरें दिसता. आनी पयलें आमी कमीपण घेवंका आनी मागीर हगूर आपणागल मत ताका शिकोवंका. योग्य समय येना पडे ताका सर्वस्वी आपणाल बाजूक तुगेलें कशें चुकता हें गोमटें सांगका, कळ्ळें. विवेक म्हळ्यार योग्य विचाराने आपणागल विचार तुगेल हांत आपण लागता असं म्हण शंक सुद्धा येऊ नये. तशी चातुर्यान ताका आपणाल बाजूक करून येवंका हें सांगलें. आमगेल वागण्या वेल्यान आमकां लोकांनी विचारता तुगेल गुरू कोण असो, तूं कोण हें शिकयलें चातुर्य. तर म्हाका समर्थान शिकयलें, म्हाका दासबोधान शिकयलें, ह्या ग्रंथान शिकयलें हें सांगका. दुसऱ्याचे चालणी चालावे, दुसऱ्याचे बोलणी बोलावे, दुसऱ्याचे मनोगते जावे मिळोन या. तसं वेळार आमी कमीपण घेवन तूं म्हळेलें खर बाबा म्हूण तागेलें हें करचें, कळ्ळें.
जो दुसऱ्याच्या हितावरी तो विपट काहीच न करी. आमक ज्यानं आत्मज्ञान एखाद मनुष्यात एखाद्याक जाल्ल्या किंवा जाऊनचे मार्ग आरेस आमगें तो ध्येयच तर तसले वेळारी ह्या असले लोक येतलीची. आमी टॅडपोलचे जावंका. टॅडपोल म्हळ्यार कहलें माणका गेल सान पील ताका पाय फुट्टा न्ही ती माशडीशी पावता तर ते ताका एक बाल आसता. ते बाल सुटले शिवाय ताका पाय येना. ती सपूर बाल आसता ते मांदेली चेणी आसता न्ही तशी तर ते पावता पडटा. तर कितले ताका अडथळ येतात की ते बाल्लाचेर घर्शण जाता. घर्शण जावन मस्त दुखत आसतलें ताका. पण ते जेन्ना बाल सुट्टा अहंकाराचें ताबडतोब ताका पाय फुट्टा. ती तशी आमी दुसऱ्याक सांगू वचना. तांगेल अंतर ते पाप धडपडत आसत आनी आमी धडपडत आसत. तर असले जे आमकां विरोध करता ती ते आमगेले अहंकार सुट्ट अशी करता ती म्हूण लेखचें. अहंकार कमी जावच्याक हे लोक आमगेले नशिबांत आयले. तांकांय सांबाळून घेवंका. आधी त्यांचे अंतर हाती घ्यावे मग हळूहळू उकलावे नाना उपाय न्यावे परलोकाचे. जो दुसऱ्याच्या हितावरी तो विपट काहीच न करी मानत मानत विवरी अंतर तयाचे. आधी अंतर हाती घ्यावे मग हळूहळू उकलावे नाना उपावे न्यावे परलोकासे. हेकांडास हेकांड मिळाला हट्टी मनुष्याक हे कट म्हणतात न्ही कल म्हणतात ताका आमची गेल्याने हटी मनुष्य आपणा गेल्यांची हें करतलो तसल्याक तसलोच दुसरो मेळ्ळो. हागल मत ताक जायना तागल मत हाक जायना. तेमीत कल जाता झगडे टाटू टकटू आनी कले ना. तसले बायल आनी बामूण मेळ्ळे तरी गंमत पळोवंका. दुसऱ्यांक तमाशा आजूबाजूच्यांक. हेकाडास हेकाड मिळाला तेथे गलबलाची झाला. कळहो उठत चातुर्याला ठाव खैचा. तावळी हें जात न्ही झगड जाता ती. थंय चातुर्य येतल कशी. उगीच करी ती बडबड परी करून दाखवणे अवघड. मस्त बडबड करतात अश करका तश करका. ती बुद्दन म्हणून घेता ती कलकल सांगता तो आणि कलकल सांगता. हां पण कोरू गेले तांकां एक समज धड चलना कोरू कळना. परस्थळ साधणे जड कठीण आहे. त्या खातीर कल करका धके चपेटे सोसावे. तसल्यांक परस्थळ तांकां सादचें केलें हांवें. परस्थळ म्हळ्यार कहलें की एक्चुअली तें परस्थळ न्हय आमगेलेंच कुळार. तें आमकां आत्मज्ञान जावंका म्हळ्यार जें परब्रह्म आसा तें आमगेल हें कुळार. तें सादचें कशी अशी उगीच बडबड करतलो मनशाक. त्या खातीर आमी जो साधक आसता न्ही कल करका असले लोकय आमगेले वांटे येतात. आसो हे आमगेले अहंकार घालयतात म्हूण लेखचें. आनी टॅडपोलाक पाय फुटकात न्हय आमकां वयर वच्चेस की न्ही तावळी आमगेले शेपूट गळका तावळे आमकां पाय फुटतले. पण सगळे धके चपेटे सोसावे नीच शब्द सहात जावे परस्तावो न परावे आपले होते. तर आमी जेन्ना तांणी म्हणमणेल आयकून घेतात आनी तरी तांकां मदत करतात तांचेर उपकार करतात मनान घेन आसतना तांकां प्रितीन आपले करतात. तांकांची परस्ताव येवंका. परस्ताव म्हळ्यार पश्चाताप. अरे आपण हाल्या कल्या कशी वागता म्हण. नंतर प्रसंग जाणून बोलावे जाणपण काहीच न घ्यावे. प्रसंग पळोवन उलोवंका. कोणाल घार कोणें गेलें ना बा ती रडतस तावळे तसलेक मस्त धीर दिवचे निमित्ताने मस्त आत्मज्ञान सांगचें न्ही. नुसतें हातांत हात घेवन जरी बसलें तरी पूर जालें. बस जाणपण काहीच न घ्यावे. आमच्या बुधवणपण नाका. लीनता धरून जावे जेथे तेथे. आम्ही सन्न मनुष्य. अशी जादू करी देवा की मी लहानची राहावे कधी मोठेची ना व्हावे जन्मभरी. नको नको देऊ देवा मोठेपणीच्या यातना आणि ताती बाधा नाना तुझ्या चिंतनात. स्तनी मातेच्या लागणे हे तो अर्भकची जाणे त्याची गोडी का मिळते तुला देवराया. धुषा देत प्रेम वेडा पाडा आचळा भिडला परी गायीच्या त्या मुखी पडे फक्त चारा. पिल्ला पंखना फुटले खाणे जागेवरी मिळे. पण पंख फुटताची मात्र आली वणवण. मी ही लहानची आहे त्याची बरे आहे देवा. तुझ्या मांडीवरी झोप कशी मस्त लागली. मग सगळ्यां म्हणतात तू उषा कान लाईल की न्हीद पडतं व कशी पडती मग. आम्हाला पडता कल विचार करत ना निद्दोन वेळा निद्दोन चेंची लिव्ह इन प्रेझेंट टेन्स.
कुग्रामे अथवा नगरे पहावी घरांची घरे, भिक्षा मिसे लहान थोरे परीक्षून सोडावी. बहुती काहीतरी सापडे, विचक्षण लोकी मित्री घडे, उगेच बैसता काहीच न घडे फिरणे विवरणे. तांक भिवून आम्ही कल्लेकर तांक मेळचें सोड दिलें तरी सगळ्याने प्रत्येकाला बरे पॉयंट असतात, जशी वायट पॉयंट्स असतात ती बुद्वंतपणे असता ते आम्ही जर तांतले मैत्री करनी तांगेले बरे पॉयंट्स आमकां मेळना, ती मैत्री घडना. आनी मागीर तांकां सुदारची कशी, तांकां आत्मज्ञान करूंक तांकां आमगेल्या हांत कंपून धाडची कशी. उगेच बैसता काहीच न घडे फिरणे विवरणे. म्हणून सावधपणे सर्व जाणावे, वर्तमान आधीच घ्यावे. जाऊ ये तिकडे जावे विवेके सहित, नाना जिनस पाठांतरे, निवती सकळांची अंतरे, लिहो न देता परोपकारे सीमा सांडावी. आम्ही स्वतः पाठांतर करू का, आमकां एखादं श्लोक आवडलं, आमकां एखादें स्तोत्र आवडलें, आमकां एखादें पद आवडलें, तें आमी बाकीच्यांक सुद्दां तें म्हण दाखोवंक, तांकां जर आवडलें तांकां पाठ जावंक तांकां बरोवन दिवंक, तावळ आत्त ससार बरोवन दिवचें. वॉट्सॅपाचेर पेटयलें की जालें, फॉरवर्ड करूं जाता. तावळ तशें न्ही, प्रत्यक्ष बरोवंक लागतालें शाईने आनी पेनाने. पण तें सुद्दां करका. लिहो न देता परोपकारे सीमा सांडावी. हे परोपकार जैसे जयास पाहिजे ते ते तत्काळची दिजे. कोणे मागवायली आपणाले असल्यार जरूर दिवंक, तरी मग श्रेष्ठची होईजे सकळा मान्य. भूमंडळी सकळासी मान्य, तो म्हणू नये सामान्य. जगात इतले पद्धतीचे लोक असतात, वागणी प्रत्येक लागून स्वभाविंगड. तांच्यांत जर कोणी सगळ्यांक सकळ्यांक मान्य जालो तो असामान्य म्हणका. स्वतः चतुर, तो म्हणू नये सामान्य. कित्येक लोक अनन्यतया पुरुषासी, तसल्याक सगळे लोक मान दितात, अनन्य जातात, तांणे म्हणलें तें करू लागतात. ऐसी चातुर्याची लक्षणे, चातुर्य दिग्विजय करणे. मग तयास काय उणे जेथे तेथे, ता कल्ल कमी पडतले. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे चातुर्य विवरण नाम समास षष्ठ. श्रीराम. आता 7वे अधोर्ध निरूपण. तर प्रकृती आणि पुरुष असं. तर प्रकृती 2 मार्गाने प्रवास करत असतात. एक स्थूलाथान सूक्ष्मा लागी आणि सूक्ष्मालाथान स्थूला लागी चंचल नव्हे प्रकृती. आम्ही प्रपंच करतना प्रपंचांत वागता स्थूल हाका, आणि जेन्ना आमी मेडिटेशना बसता ती सूक्ष्माच प्रवास चलता, कळ्ळें न्हय. ताका सूक्ष्माच्या का समर्थ ऊर्ध्व म्हणटात, आणि हाका अध म्हळ्यार अधोगतीक व्हरतलो अशी. ते जीव मूलतः सूक्ष्म परब्रह्मच आसा. तो वासनेमिती परब्रह्माला थंय स्थूला कडेन येता आसता केन्नाय, आनी तागेलो अधोगती जाता, कळ्ळें न्हय. जाल्यार मस्त भगवंतागेलो विस्मरण केन्ना जाता की आमकां, केन्ना जाता, आमी मस्त रमतात, प्रपंच कोरनय म्हूण न्हय, आमी तातूंत चिकटून बसतात. जशी गोड्डाक मुंगळो चिकटलो, तो काडूंक जायना, ताका विस्मरण, भगवंताचें विस्मरण. तशी हेंच अधोगतीचें कारण आसा. जीव मूलतः भगवत स्वरूपच आसा. स्थूलांत आयिल मिती ताजे भोवती अष्टदा प्रकृतीचें आवरण येता. ह्या आवरणा मिती ताका आपणाल मूळ स्वरूपाचें विस्मरण जालें. ही तागेली निद्रावस्था म्हूण येद. म्हळ्यार जेन्ना देह भावांत आसता न्ही, हांव म्हळ्यार फक्त देहची अशी ताका दिसता. कल्या म्हळ्यार तो त्या वेळार न्हिदलेलो आसता, म्हळ्यार तें आत्मस्वरूप आसा तें न्हिदलेलें आसता. तर ताका सत्संगाने आपणा मूळ स्वरूपा लागीं व्हरका. तें कशें व्हरचें, तर आपणेच कशी यात्रा सुरू करची. तरी कलकल दिल्या नामात संग करका. सत्संग म्हळ्यार नेमकें कळ्ळें. सत्संग आमी ती मूळ स्वरूपाला यात्रा सुरू जावचें शकता. तें सत्संग म्हळ्यार नेमकें कळ्ळें. तर नामात संग करका, संतांग संग करका, सज्जनांग संग करका, सशास्त्राचें श्रवण पठण, हरिकीर्तन आयकूंक, किर्तने वचून बसका, प्रवचनां वचून बसका, सगळ्यांक बरेपण करका, नम्र जावंका, सगळ्यांक उपयोगा येवंका, तावळची समासान सांगिल्ले वरी. आनी ऊर्ध्वगती जी आसता न्ही, त्या वेळार आमगेली ऊर्ध्वगती सुरू जाता.
म्हळ्यार भगवंताक स्मरण घडता आमकां असलें सगळें केलें सत्संग केले आनी भगवंता स्मरण कितलें जास्ती जास्ती जाता की आमगेल अंतरात्मा जो आसा तो जागृत जाता वता. अंतरात्मा आसता करचें करता जाल्यार ताका जें बांदील आसता न्ही अंतरात्म्याचें आमकां जाणीव आसना, आमकां ताजें विस्मरण जालें की तो करता म्हूण. जाल्यार ती जागृती म्हळ्यार ह्या जागृतीक श्री समर्थ तुर्यावस्था म्हणटात. म्हळ्यार एक तर आमी न्हिदलेले आसता ती सुषुप्ती म्हणटात, नाल्यार न्हिदल्ल्यांक स्वप्न पडटा तें कलें स्वप्नावस्था. आनी दुसरें म्हळ्यार जागी जाली जागृती. जागृती हें सुद्दां एक स्वप्नच आसा. आमगेले अष्टावक्र गितेन तूं तें सांगता ती जागृती हें किंवा आतांच उदाहरण दिवचें म्हळ्यार जागृतीन आमी कलकल करतात न्ही ते टीव्हीवर सिनेमा पळयल बरी, सिरियल पळयल बरी. टीव्ही ते सिरियल जाल्लें की आमी हें करतात, कोणाक खंयची आवड आसा की तें पळयतात. तशी एक चेडूं ती सिरियल केन्ना पळयनाशिल्ली, सिरियल बंद करताली आनी नुस्तें एड्स पळयताली. चेडवांक एड्स मात्र आवडटात न्ही तशी. तर कोणाक प्रत्येकाला आवड निवड विंगड आसता, आमी पळोवनच विंगड हें विंगड अशी. जाल्यार तेवें तशी आमगेल्या जागृतीन आमी जे कांय करतात न्ही तें त्या चलचित्रपटा वरी सिनेमा वरी आमी तांत इनवॉल्व जाता ती. आमकां सूख जाता दुख्ख जाता तांतूं रडटा ती हांसता ती गमत करता ती सगळें करता ती. जाल्यार तेवें एक स्वप्नच. आमगेलो देह आसता म्हणसर तें चालू आसता, देहाभिमानान तें तगता. ते प्रोजेक्टर आमगेलो देह भाव आसा न्ही तो ते देह भावाची आमगेली दृश्टी नजर देह भाव आसता ताजे निमित्त आमकां तें सगळें खरें दिसता आनी आमी इनवॉल्व जातात स्वप्नचे. स्वप्नांत आमकां सगळें खरें दिसता, जें जाता तें खरेंच दिसता आनी कड्डेरी अयो फट्ट आशिल्ली म्हूण दिसता जागी जायना पडे. तशें आमी देह दवरना पडे किंवा देह दवरना पड कल्या कळका. समर्थ सांगता ती देह आसतनाची तुमकां हो अनुभव यावो की हें सगळें जागृतीन तूं स्वप्न आसा. तें जावच्याक आमी साक्षी जावंक, आमी नश्वर नश्वर देह आमी जे पळयतात न्ही ते आमी फक्त दृश्य जातात. दृश्य म्हळ्यार कलें लोक आमकां पळयता आसता ती आनी ती अशी म्हणल्यार कशी तशी म्हणल्यार कशी आमी वेव्हारान तें करपाक लागता. आतां पयर खंयची फंक्शनां वतना आय एम नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल वीथ साडी नाव डेज आनी म्हाका कुर्ता लागील आसा तरी हांव साडी न्हेसून वचुली इनकन्विनियन्स घेवन इटा म्हळ्यार लोकल म्हणटलें म्हळ्यार हो भाव आमगेलो अजुनूय वचना. इटा म्हळ्यार आमगेलो देह आसा, देह म्हळ्यार हांव हें समजून अजून तितली आमगेली प्रगती जायना. अजून तितली आमी निर्भय जायनी ती की लोकांक कॉमेंट्सांक आमी भितात अजुनी म्हणून आमी तें आचरण करतात. तशी आमगेल्या बाबतींत तशें जाता. प्रत्येकान आपापणाक सुदारता म्हळ्यार मात्र आमी सुदारच्या वतात तर तें जाता. नंतर दर्शक म्हळ्यार आमी दर्शक म्हळ्यार आमी पळयतली आनी दुसऱ्यांक पळयतात आमी तर तांगेले आमकां चूक कशी दिसतात. हें कशें बरोबर जायनी तें कशें समजायनी कितलें गमट केलें तरी तांचो खोडयो काडच्यो. पिक्चर कितलें गमट यो तें चिक्के अशें जावंक आशिल्लें गो तशें जावंक आशिल्लें गो. फोटो कितले गमट आसल्यार अयो तिगेले चिके ती काळी आसा न्ही म्हण कोणान तो खोडयो कल्ल्या काडच्यो. त्या खातीर आमी कल जावंक दृश्ट हें नुवें जावं न्ही आमी द्रश्ट जावंक द्रश्टा. द्रश्ट म्हळ्यार खलें पिक्चर पळयतलो प्रेक्षक जावंक. द्रश्ट म्हळ्यार प्रेक्षक. प्रेक्षक जावन आमगेलें चित्र आमी पळयता बसका. आमीच केलेलें पिक्चर आमीच पळोवंक तशी सगळे अलिप्त भावान पळोवंक तें सांगता ती. तरी सत्संग आमी ती यात्रा ती जागृती आमकां येता ताका समर्थ तुर्यावस्था म्हणटात. तरी ह्या हातूं पयले 15 ओव्यान तूं समर्थांनी अधोमुख प्रवाह कशें जाता तें सांगल्या. 16व्या ओवीन ऊर्ध्वमुखी अवस्थेचें वर्णन केल्या आनी सगळें एकच अंतरात्मा आसून सुद्दां अज्ञान आमी ती नामरुपाच भेद साधकाक दिसून येता हें सांगल्या. तर मूळ माया ते प्रकृती आनी प्रकृती ते मूळ माया अशी. मूळ माया ते प्रकृती म्हळ्यार मूळ माया सूक्ष्म, प्रकृती म्हळ्यार दृश्य थंय थंय वच्चें प्रपंच तें स्थूळ आनी प्रकृती ते मूळ माया म्हळ्यार अंतर्मुख जावचें मेडिटेशन करचें. हें सगळें चंचळाचें. मूळ माया ही चंचळाची वैरी तोगू सतत फिरता आसता. प्रपंच कांय चुकनी संवसार चुकनी कोणाकय मेडिटेशनय चुकनी हांव कोण
हां, कोण मी हा जे मग कळ म्हण, सहज कळू दे मला, अशें अधोर्ध्व चंचल चक्र सतत चालू असता. ह्या चंचल चक्रांतून सुटचे खातीर साधकाने आत्मानुसंधानांतून रपका अशें सांगलें. त्या खातीर आमी त्या दीस म्हणलेलें, पयर म्हणलेलेंची आमी थोडेशे पुणी आमी अध्याय घेवया हां आजी. आनी हो जो 7 वर्स तो आतां तितलो वेळ ना अख्खो घेवच्याक, तेमी ती त्या मुखाल म्हणटा. तर आमगेलें जें स्वरूप आसा, मेडिटेशन म्हळ्यार आमी कल करचें आमगेलें स्वरूप फक्त. प्रभात झाली स्वरूपनाथा, या हो मम अंतरी, सोहम घोषची घुमत रहावा मानस गाभारी. माझे लोप पावू दे, तुझे उगवू दे. कोण असे मी, तो मी हो विचार येतलो आमकां. हांव खरें कोण? हांव कोण? मग जें आतां नांव आसा तें म्हजें देहाचें नांव, पण हांव खरें कोण? हां, तें स्वरुपाक विचारात, स्वता स्वरुपाक. कोण असे मी, तो मी सहजपणे कळू दे. प्रसन्नतेची प्रभास दोदित. हांव खरेंच कोण म्हूण म्हाका जर कळलें देवाल दयेन, तरी प्रसन्न जाता तेन्ना, सदैव प्रसन्न आसता ती. त्या प्रसन्नतेची एक प्रभ आसता, चेहऱ्यार मेकअप करपा लागना. ती प्रभा जी आसता तोच आमगेल गुरुतत्वाची प्रभ. ती चेहऱ्याचेर कायम आसता. प्रसन्नतेची प्रभास दोदित, झळको वदनावरी. सोहम घोषची घुमत रहावा मानस गाभारी. दृष्टी निवळू दे, तिमिर जाऊ दे. ते स्वस्वरूपागेल प्रार्थना करात. जागी जा देवा, प्रभात झाली स्वरूपनाथा. कळ्ळें? दृष्टी निवळू दे, तिमिर जाऊ दे. आशीर्वाद हवा अभ्यासाचा, या वचनाचा छंद जळू दे जीवा. सुमने सुमन, बरे मन हेंचे फूल सगळ्यांगेल मन आमी त्या स्वरूपनाथाचेर अर्पण करतात. आपोआप अर्पण जावंक ती प्रार्थना. सुमने अर्पण व्हावी, कृपा करा सत्वरी. सोहम घोषची घुमत रहावा मानस गाभारी. उदात्त उन्नत पावन मंगल जीवन हे भावे. सोहम म्हणता ममत्व संपावे. हे सोहम खंय आसा? हेंच एक सत्य आसा. सोहम होच अंतरात्मा आसा. तो अंतरात्म्याल आवाज आसा, तो आमगेल्या श्वासांत आसा. आनी आमकां देवान मुजून श्वास दिले. ते श्वास तितले खर्चले की आमी रामनाम सत्य. तेमी तें सोहम म्हणता ममत्व संपावे. हांव खरें कोण असं कळटा. सोहम सह अहम सह श्वासांत तें ध्वनी आसता पळयात, ताजेर तेमी ती स्वरूपनाथा जागी जा. आनी तूं मगल बास्त्रीन त्या देहान तूं फुंकर घाली सोहमाची. सोहम फुंकर भरा बनू द्या, या देहा बासुरी. सोहम घोषची घुमत रहावा मानस गाभारी. जवळ घेऊनी शिकवा गीता, ओढ अशी लागली. श्वास सानुले करुनी भरवा, आम्हा गुरु माऊली.
राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, जपो सदा वैखरी. सोहम घोषची घुमत रहावा, मानस गाभारी. इतलं करणा पडकल जाता. द्वंद्वन उरले, दुःख संपले, अनुभव हा यावा. आम्ही कल मागून घेवचे, हॅन दी तॅन दी मागूंच ना. हां, द्वंद्व न उरले, द्वंद्व उरचे नाका. म्हाका एक कोण गे देवा, तुका स्वरुपांत एक कोण गे. द्वंद्व न उरले, दुःख संपले, अनुभव हा यावा. तिमिर मावळे, गगन उजळले, जाणवू दे गारवा. चित्ती वचनी कृतीत यावी, सहज सुधा माधुरी. सोहम घोषची घुमत रहावा, मानस गाभारी. रहावा मानस गाभारी, रहावा मानस गाभारी. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ह्या प्रार्थनेचे आम्ही नित्य पेटयल्या ग्रुपारी ऐकून का, ऐकून ता चिंतन मनन कर का, आणि ते खंय पण सतत अनुसंधान आसता, ताजे अनुसंधान दवरका आमी. हां, तशी ते आतां आमी ताजे खातीर आमकां हें गरज लागता म्हणून रामनाम तर जाल्लेंची, पण आमकां समर्थ इतलो सद्गुरू आसा ती आमकां स्वरुपा जागी करच्याक, की ते स्वरूप कायम जागी रावका म्हण आमचे खातीर ते सानीव घेवन, सानीव म्हळ्यार सानपण घेवन आमचे खातीर ते प्रार्थना करतात. रामराया लेगीत कल प्रार्थना करता ती. हां, ती पण आमकां प्रार्थना जावंका. हां, किंवा आमगेलें हें रावण आमगेल्यान तूं असो आनी होबे आमगेल्यान तूंच असो देव. तरी त्या रावणा मारची कोणें, कशें मारचें, राक्षसां मारलेली वारी. राम नाम या वकांडान तूं पसायदान खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रतिवाडो तें. हां, आनी ते सुद्दां कळच्याक म्हणून समर्थ हाजी प्रार्थना करता ती. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी. अपराधी जन सुखतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आदान दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, समर्थांनी हे विवेचन करून घेतल्या, ताचा आमी मान राखा, मर्म घेवंका, आनी तांगेल्या मनाच पेटीन दवर न्हू. ताचे सतत तें परत आयकूंक का करका, कशें जाता तें.
आमकां दैनंदिन अशी आसता की आमी सतत सत्संगांत आसता. सत्संगत सांगील वरी आनी हें जें विवेचन पुष्प आसा तें आमी श्री चरणांचेर दवरया. सगळ्यांनी मेळून श्री समर्थांगल्या श्री रामा चरणांचेर दवरून आमी साधकां खातीर प्रार्थना करुया आनी आमकां स्वाम्यान गेले चरणांचेर गुरू परंपरेच्या चरणांचेर दवरया. आमी गुरु तत्वाच्या चरणांचेर दवरया. तांकां चरण ना ती चरण पाहता उमटले हृदय उमटले तशी तशी आमगेल्या हृदयांत उमटता ती. त्या चरणांचेर दवरया आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.